मोले एनिमल हजबंड्री फार्मावेल्या 12 कामगारांक काढल्यार 11 महिने जाले। हे कामगार खंय फाटली 12 वर्सां जाली थंय काम करतात। 70 कॉपर्डेच्या कांय कामगारांचो हातूंत आस्पाव आसा। 12 वर्सां प्रामाणीकपणान काम करूनय सरकार अन्याय करता म्हूण तांचो बोवाळ पडला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान लक्ष घालचें म्हूण ते मागतात। प्लॅटफॉर्मा 12 वर्सां काम केलें मिल्क मॅन म्हणून आमकां सांगलां की तुमी काम करा, तुमकां फिक्स करता। आमी अशें आश्वासन दिवन आमी ब्रेक दिला आसतना आमी कामां येताले। एक दीस सुटी ना, कांय ना। एक चवथी सुद्दां केन्नाच आमकां सुटी दिल्ली ना तेंच्यांनी। कंटिन्यू कामां यो काम सुद्दां केलें सुद्दां जाल्यार आमकां एक दीस एक ऑफ ना, एक अर्दवर बेगीन सोडप ना, कांय ना। उरपाट्यान आमी कितें केलें जाल्यार उरपाट्यान आमचें तापप, कित्याक म्हाजी मिस्टेक कितें बीन सुद्दां जाल्यार आमचें मातशी मिस्टेक जाता अशें आसा। ती आमचे कडेन चूक जाल्यार आमकां धडे बडे तंटश करी ती आमकां। मावळींक बुद्दीन मेळ्ळ्यात, डायरेक्टरा मेळ्ळ्या, आमचे दोतोर आसा तिंका मेळ्ळ्या, सगळ्यांक मेळपाक तशें चालूच आसता आमी ते म्हणटा जातलें म्हणून सांगता। फायल घातलें म्हणटा, मुखार धाडलें अशें म्हूण सांगता। आमी म्हणटा आमकां कामार घेवचें की आमचे फुडले विचार कितें आसा, आमकां आतां दुसरे खंय काम मेळपाना। आमी हांगा काम केलें म्हणटा आमच्या कशाला एक्सपिरियन्स आसा न्हू, म्हणून आमकां म्हणटा आमकां कामार घेवचें। लास्ट मोलो जुलय 2016 ते जानेवारी 2017 मेरेन लास्ट कॉन्ट्रॅक्ट जालो। तेच्या उपरांत आमी हें केलें, आमकां कामासून भायर काडलें। तेन्नाच्यान आमी घरा आसा की आमकां प्रॉब्लेम खूब जाता। आमी आतां कितें आमी आतां फुडले आशेक लागून आमी आतां थंय इतके वर्सां आमी थंय प्रामाणीकपणान काम केलें। आमची कसली म्हणजे कंप्लेंट ना, कसली कितें ना जालें तरी आसतना आमकां तेणी आमकां आश्वासन दिवन आमकां तेंच्यांनी भायर काडलें। तेन्ना हांव कितें म्हणटा की हेजी कितें तरी कारवाय जावन आमकां परत भितर तेंच्यांनी घेवपाचें की आमकां एक्सपिरियन्स आहा न्हू इतल्या वर्साचो। आनी तुमी आतां नवे पोस्ट घेतल्या आनी मिल्कमॅन पोस्ट घेतल्या आनी तुमी आतां तांकां म्हयनो 2 म्हयने तुमी आतां तांकां ट्रेन करता आनी मागीर तांकां ते ट्रेन जाल्या उपरांत तुमी तांकां भितन दूद काडपाक लायता। त्या उपरांत आमी आतां ट्रेन जाल्ल्या तेन्ना आमकां तुमी भायर कितें दवरला, आमकां भायर दवरूं नाका न्हू, आमकां भितन तुमी घ्या न्हू परत। सरकारान ह्या कामगारांक गोंय बेगोबेग कामार घेवचे। फाल्यां जर निराशेन ह्या कामगारांनी कितेंय जिवाचे बरे वायट केलें जाल्यार ताका खंय सरकार जबाबदार आसतलो। सो आमची इतले रिक्वेस्ट आसा की जे आमचे भुरगे जे कितें आसा 12 वर्सां करतात, कित्याक आयज खंय तरी भुरगे जे आसा अशी परिस्थिती येयल्या की आयज ते खंय तरी लग्न जाल्ले आसात। सिच्युएशन निर्माण जाल्लें आसा की एका भुरग्याचे आयज जो भुरगो जो आसा ताका खंय तो घरा कडेन एक वातावरण निर्माण जावन तेणे 4 दीस घरांतल्यान भायर सरलेलो कित्याक सर्वीस ना म्हणून। आनी दुसरी जी आसा अशी परिस्थिती आसा भुरगीं जी आसा जे कामां लागलेले आसा खंय तरी एक फ्युचर गव्हर्मेंट सर्वंट अशें हे मदीं खंय तरी काम जाल्लें आसा, पण आयज तेंच्या घरा प्रत्येक दिसा वाद निर्माण तयार जाल्लो आसा। आनी खंय कदाचित किंचित फाल्यां घोव बायलेचे की फॅमिली जर सर्वीस ना जाल्यार खंय किंचित एकामेकांक झगडी जावन जर फाल्यां तेणी कितें सुसायड जर केली तर हांव म्हणटा एका जबाबदार सगळो गव्हर्मेंट आसतलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। उत्तर गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्राधिकरणी पणजे आनी VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉन एकठांय पयलो स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम केलो। Almost 1/3 of the population of the country is children, and significant acts, significant rules have been enacted in order to ensure that the rights and the privileges of children are well taken care of. And the legislature considered desirable to constitute statutory legal authorities at the national, state and district levels so as to provide effective monitoring of legal aid programs. NALSA has come up with a scheme for children, NALSA Child Friendly Legal Services to Children and their Protection Scheme 2015. Deals with the protection of children below the age of 18 from sexual offences. The Goa Children's Act deals with protection of children from all sort of abuses, child abuses. दिवचलचे लायन्स क्लबान दिवचल पालिकेच्या सफाई कामगारांचो भोवमान केलो। सुवाळ्याक आमदार राजेश पाटणेकर आशिल्लो। शहर बरे उरचे, सुंदर उरचे, स्वच्छ उरचे, रोगराई जावची म्हणून काम करतात। तर आमची बाबा हो समाज घेता काय ना हो प्रश्न कर्मचाऱ्यांक पडले असतात। पण म्हाका दिसता की आमच्या सरकार समारंभात किंवा दिवचल संघटनेचे नगरपालिकेक केंद्र सरकार समारंभात तुमकां जाण जालें आसतलें सगळ्या कर्मचाऱ्यांक की आमी केलेलें काम या शहरा खातीर फुकट वचना ज्याची नोंद पालिका
लायन्स क्लब सारखी संस्था जी आसा ती तुमची नोंद घेता, जी समाज तुमची नोंद घेता, तुमचे काम लक्षात घेता. भितरचो सगळो जो कचरो आसा पळय जे आमचे आतां जे कामगार वर्गान जे आमच्या भोवमान केलो तेंचे हे कामगार वर्ग म्हणटा ते सगळो भितरचो कचरो म्हणटा लागीं म्हणून त्या प्लांटा पर्यंत पावोवपाचें ते आमकां सेग्रिगेशन करून जो म्हणटा तो प्लांटाचो तो कसो प्लांटाचेर पावल्या उपरांत मशिनरीन गेल्या उपरांत ताचें फर्टिलायझर कशें यूज पर्यंत तयार जातलें इतलें काम हे आमचे वर्कर करता. ऑल ओव्हर गोवा जितले सिटीज असले हांव आज कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता की बिचोलीम टावन बिचोलीम सिटी ही सगळ्यात मोस्ट क्लीनस्ट सिटी आसा. दिवचले व्हडले क्लबाची सांस्कृतिक कार्यावळ जाली. घोर मनाला लावू नग पाठ जगाला दाऊ नग पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए. विनंती आसा की तुमच्या क्लबाच्या सदस्यांकडे की इतलेच मर्यादित न रावता या व्हडली क्लबाचे आणि ह्या व्हडल्या गांवाचें नांव व्हडलें जावन सबंद गोंयभर जावपाक जाय. आनी थोड्या दिसांनी आमच्या बिचोलचो आमकां बरो विकास जाताना आमकां पळोवंक मेळटलो. जो कोण बरें काम करता थंय टिकाकार आसता आनी टिकाकार आसूंक जाय. नाजाल्यार बाबा आपली कला कशी जाली तोंडार बाबा बरें म्हणप फाटसून वायट करप अशें पण चलता. टिका जाली तरी कलाकारांनी हिरमुसले जावचें न्ही. आमोणा दिवचले संत तुकाराम कला आणि सांस्कृतिक संगीत विद्यालयान घेतिल्ल्या अखिल गोवा घुमट आरती सर्तीचे पयले इनाम माड्डोळच्या साई महालसाक फावो जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.